दीस बुधवार ऑगस्टची 19 तारीख 2026. पहिले मसाप एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या मसाप अध्याय 34 वळ 1 तावन 11 पर्यंत. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायेलाच्या गवळ्यां विरोध प्रवाद कर आनी तांकां सांग. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, आपणाक पोसतात त्या इस्रायेलाच्या गवळ्यांचें काटा. गवळ्यांनी हिंडाक पोसूंक जाय न्हय. तुमी दूद पियेतात, लोव्यांची वस्त्रां न्हेसतात, सरबेल्ल्या बकऱ्याक मारतात, पूण हिंडाक तुमी पोसिनात. कासकात्यांक तुमी घट करूंक ना, पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक नात, घायेल्ल्याचे घाई तुमी बांदूंक नात, वाट चुकल्ल्यांक तुमी पाटी हाडूंक नात, सांडेल्ल्यांक तुमी सोदूंक नात, आनी घट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयल्यात. कोणून गवळी नातल्लो देखून म्हजे बकरे शिंपडले आनी रानवट मनजातींच्या घासाक सांपडले. म्हजो हिंड हर एक पर्वताचेर आनी हर एक दोंगराचेर भोवंक लागलो. म्हजो हिंड अख्ख्या संवसारार शिंपडलो. कोणूच तांची पर्वा करूंक ना, कोणूच तांकां सोदूंक वचूंक ना. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. म्हज्या जिवाचो सपूत उलयता तो सर्वेस्पर देव. म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मनजातीचे खाण जावंक पावलो. देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना. बगार, आपणाक पोसले आनी म्हज्या हिंडाक पोसूंक ना. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. हांव म्हज्या हिंडाक तांच्या ताब्यांतलो घेतलो आनी म्हज्या हिंडाक पोसूंक हांव तांकां दिवचो ना. हे परी गवळी आनीक आपणाक पोसचे नात. म्हज्या बकऱ्यांक हांव तांच्या तोंडांतलें सोडयतलो आनी ते आनीक तांचे खाण जावचे नात. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव उंच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 23 1 तावन 3a 3b तावन 4 5 आनी 6. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तो म्हजे सवें आसा. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. घट्ट जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें माथें तूं माखताय. म्हजें कोप भरोन वमतता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मकतें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतनां पारकितात आसलें. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 वळ 1 तावन 16 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. सर्गीचे राज अशें म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या दाकामळ्यांत
दिसकुलीच्या अळवाक एकठांय करूंक म्हणून फांत्यार उठून भायर सन गेलो. हर एकल्याक दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाकामोळ्यान तांकां कामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाकामोळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या 12:30 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शिकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्या वेळार सांते लागीं उबे आशिल्ले आनीक थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणें आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाकामोळांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मोळ्या सोदूनी आपल्या मुकदमाक म्हणालो, आळां कापय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्यातावन सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरिल्ले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरल्याची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हणून ताणें चिंतलें, पूण ताकाय मेळ्ळें जण एकल्याक ₹1 नाणें. तो घेवन धन्याक पुरोवन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कटे वोतान पडून दीसभर घोळ्ळ्यो, जाल्यारय आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आले इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओप्पारलोय न्ही. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिले तितलेंच हांवें निमाणें काम धरलेल्याक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना गी म्हणलें पवित्र पुस्तकाचे सवाल आमकां दसूंक पुरो. दुडू एक देणें तें समाजाच्या बरेपणा खातीर उपयोग केल्यार तें देणें दिल्ल्या देण्या दाताराचें येवजण पूर्ण जाता. देणी पूर्ण दवरले वरवीं कितेंच बरेपण घडना बगार अनाहूत घडटा. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका नियंत्रण आसाचें. त्या वेळार म्हजो दुडू बऱ्या करसूंक जाता. म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता गी. हें आनी एक सवाल आमचे दोळे उक्ते करता. देवा बापान ताच्या उदारपणान म्हाका ताच्या दोळ्यांनी सोबयलां. म्हजें तें आसा तें हांवें हेरां संगी वांटून घेतल्यार तांतूं संतोश आनी तृप्ती आसा. साबार पावटी देण्यावंत उदारी जातना साबाराच्या दोळ्यांक तोपता. जेजूचीं उतरां आमकां उदार जावंक धेर दितात. जेजूचीं उतरां कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. आमची जिणी कशें जियेचें म्हूण शिकयतात. समाजेन साबारां बऱ्या स्थान मानार आसात. तांचें तें खालतेपण आनी देवाक अर्घ दिवचें बरें मोन आसाचें. ह्या खालतेपणा खातीर देव तांकां वर्तो करता.